आज शिवोली मतदारसंघात तशेंच सगळे रस्ते जाल्ले आसात. फक्त आता कांय प्रमाणांचो मान्यचो मेन रस्तो आहा आनी ज्या रस्त्याक लागून आज सगळ्या नागरिकांक त्रास सहन केले वयचे पडटात. ह्या शिवोले मार्नाच्या रोडार चोपड्याचे लोक, मांद्र्याचे लोक हे सगळे लोक तेवटेनच्यान येतात आणि शिवोली मार्नाचो रोड हो एक अत्यंत महत्वाचो असो रस्तो. फाटली 3 वर्सां ह्या पयलीं ह्या रस्त्याक वर्क ऑर्डर दिल्ली आसली हॉट मिक्साची, पण जो तिळारीचो महत्वाचो प्रकल्प आसा जे काम ह्या शिवोली मतदारसंघान येताले ते उरलेले आनी त्या म्हाज्या कार्यकाळान सुरू जाले आनी ती व्हडली व्हडली पायपां जी एक म्हणटा ती एग्रीकल्चराकूय आसा आनी पिवपाचें उदकूय आमी एक 20 ते 30 MLD प्लांटय करपाचे आसा शिवोले मतदारसंघा खातीर. आनी त्याय दृश्टीन ही व्हडली व्हडली जी पायपां आमी घातलेली आसा ती रस्ते फोडून घातली आनी त्यामुळे रस्ते जे शिवोली मतदारसंघातलो जो मार्नाचो रस्तो आसलो हो बरो रस्तो आसलो, पण ती पायपां फोडल्या कारणान तेची दुर्दशा जाली. पण आतां ते आमी हालीं काम ते सुरू केल्लें आसा. ते रस्ते पयलीं फूल ग्राउंड करून ते रस्ते पयलीं आमी जाग्याचेर हाडटले आनी मागीर रोखडेच तेजेर हॉट मिक्स घालतले. त्याच प्रमाणे आसगांवचो जो रोड आसा तो रोड पयलीं केल्लो आमी, पण हे पायपाचें जें काम आसलें तें उरलेलें करपाचें. तें काम आमी आयज हातीन घेतलेलें आसा. तेवूय जे बारीक बारीक खड्डे पडलेले आसा ते खड्डे आमी फूल ग्राउंड करून ते जाग्यार हाडटा पयलीं आनी मागीर रोखडेच तेजें हॉट मिक्स जातलें. म्हणजे नोव्हेंबरच्या 30 तारीख पर्यंत सगळे रस्ते बरे जातले अशें जें हांवें पयलीं सांगलां तेंच परत हांव रिपीट करतां की हे रस्ते गुळगुळीत आनी हॉट मिक्स जावन तेचेर बऱ्या तरेची रहदारी सुरू जातली. कॉन्टॅक्ट दुसऱ्या